आणि पंचायतीन धड बांधिली. ती धन माझी आमची कोसळून गेली सगळं. आणि घराक आमच्या धोको येयलो. घराच्या कुंच्यासून भितोडीसून धड कोसळ्ळ्या. तेन्ना ही माझी बिल्डींग मातशी बांदून दिवची जाय धड. आणि कांयच न्हू म्हणटा हांव. कशी तरी तुमी धड ती बांदून दिया पंचायतीन. पोकान तें सगळें केलां. पोकाक धड बांदतना पडटाना पोका हांगा आटलोलो. फुटोळी गेली तेन्ना हांवें पोकाक फोन मारलो. पोकाक एका धडेक फुटोळी गेली रे म्हटलें. पोका दारा तो धांवून येयलो. कडच्यान गांवकार तो आमी ताका हांगा पोका म्हणटात म्हाजें चुकलां जाल्यार. आनी तो धांवून येवन ती पडटाना तेणी रस्तो बी सगळे लोकांक करून दिलो. आनी आयज येवन सवालान सारको रस्तो केला तेणी. आनी म्हाजी ही आतां म्हणटाय न्हू तो पोका नाचा पूण तेच्या धड तुमी रोखडी बांदून दिवंक जायी. केल्यार म्हाजें तें एक साल वयतलें. एक साल कशें तोपचें ना. आनी हांव निकतें बाबा येवन म्हाज्या कडेन जायना. निकतें केल्लें तें रोखडें अशी धड कशी कोसळ्ळी तीच म्हाका खबर ना. आनी हांव कितें करूं तें सांगा तुमी. कशी तरी म्हाजी ती बांदून दिया रोखडी. आनी हांव कांय सांगना. पोका आसात म्हाज्या फाटल्यान पंचो तो. गांवकार सुल्ला आसा. विनायक पाटेकराच्या घराक तेकोन जी रिटर्निंग वॉल आसली ती कोसळ्ळी आसा. आनी आमचो पंच स्थानीक पंच आसा ताका सगळे जाण पोका म्हणटा प्रशांत गांवकर. हेणी बरी इनिशिएटीव घेवन सबंद रस्त्यार जी कोसळ्ळी ती काडलेली आसा JCB घेवन. आनी तांकां जी हेल्प आदार करून दिवपाक जाय आसलो तो आदार दिल्लो आसा. तो ही काल कोसळ्ळ्या. आनी आमकां काल कळयलें पण आमी आयज आमकां पोकान सांगिना फुडें आतां आमी रोखडोच आमी हांगासर येयल्लो आसा. ही जी पंचायतीन बांदलेली धड ती बरीच 2 मिटर सुमार आसली पण ती चड पावसान हें जाल्या मुळे ती कोसळ्ळी आसा. आनी तेंच्या घराकूय डेंजर जाल्लें आसा. विनायक पाटेकर तेजें घर आसा आनी तेज्या घरानूय आतां ती सांगता फुटाळी गेल्ली आसा म्हणून. सरकारी दरबारी आमी हे फॉलोअप करून बेगींतल्या बेगीन JE कडेन आमी जे फॉलोअप करून बेगींतल्या बेगीन बांदून ती धड दितले. पंचायतीन इन्फॉर्मेशन म्हाका पंचायती कडल्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां की तेंच्यांनी जे करस्पॉन्डन्स करपाक जाय ते केल्ले आसा. आमी CMकूय सांगलेलें आसा. आनी CMन आमकां सांगलेलें आसा की बेगींतल्या बेगीन बांदून घ्या. आनी CMनूय अधिकारी जे आसा PWD तांकांय सांगलेलें आसा की तुमी लक्ष घाला आनी ताबडतोब जावपाक जाय म्हणून. सो तांकां आर्थीक मदत जी आसा ती मेळोवपा खातीर आमी कलेक्टरा कडेन आमी फॉलोअप करतले. आनी तेज्या घराक जर कितें हें जालां जाल्यार ती पाहणी करून तेजेय आमी कितें ताका मदत आर्थीक मदत दिवपाक मेळटा जाल्यार करतले. हांगासर हांव पंचाचे आनी आमच्या सगळ्या हांगासर युथांचे अभिनंदन करता की कोणाची वाट न पळयता तेंच्यांनी जो रोड ब्लॉक जाल्लो आनी तो क्लीन केलो आनी तांकां तेंच्यांनी मदत केली म्हणून ती आतांच आमकां तिणी सांगलेलें आसा. सगळ्या प्रशांतान म्हण आनी बाकीच्यांनी मदत केली म्हणून तिका मातसो तितलो आधार मेळिल्लो आसा. नाजाल्यार तांकां मातशें सामकें डेंजर जाल्लें. घराक ते डेंजर जाल्ले. बेगींतल्या बेगीन हांव सुर्ला गांवकार वाडा सुर्ला पंचायत 9 नंबर वार्ड. तेन्ना ही आमची गांवकार वाडा धड हांगा जी आसा ती 15 वर्सां पयलीं पंचायतीन बांदलेली. ती काल अकस्मात पयलीं तिका फुटाळीशी गेली आनी मागीर ती अकस्मात हे पडली. आमी हांगा आमचे भुरगे जमले आनी रस्तो आमी ताबडतोब क्लियर केलो आनी तिका सांगलें तूं भियो नाका. CMा कडसून जाता इतकी मदत घेवन आमी तुजी फास्ट हें करता म्हणून काम तुजें करून दिता. तेन्ना आयज हांवें ZPकूय फोन केलो आनी ताबडतोब ZP हांगा येयलो आनी फास्ट तेणी आतां करुया म्हणून सांगलां. निदान ह्या 2 म्हणजे चवथी पयलीं धडपा बांदूंकूच जायी आनी ZPनूय सांगलां आनी CMनूय सांगलां करून दिता म्हणून आनी चवथी पयलीं धडकून जातली.